रेव्होल्युशन डे आणि तुम्ही आयज आझाद मैदानात आयला. आज रेव्होल्युशनरी डे. आज आमचें हें रेव्होल्युशन स्टार्ट जाल्लें ही आयडियाज येयली की आमच्या आसोलना गांवांत जेन्ना राम मनोहर लोहिया आमचे जिल्हा मिनिस्टर घरा विजीट करपाक रेस्ट करपाक सो तेन्ना कळ्ळें की आमचे गोंय पोर्चुगीज जेन्ना रूल करताले तेन्ना एक मुवमेंट स्टार्ट करपाक. सो तेन्नाचो हें स्टार्ट जाल्लें आनी गोंयकारांक हें फ्रिडम दिवपाक पोर्चुगीजांक भायर धाडपाक. सो तेन्ना सावन आमकां गोंयकारांक फ्रिडम मेळ्ळें. पूण आतां आमी चोवपाक गेले जाल्यार तें फ्रिडम खरेंच तें झगडटें फ्रिडम सारकें तेजी वॅल्यू आहा काय ना. आयज आमचेच गोंयकार गोंयांत रूल करतात पूण गोंयकारां जाय तशें करना. आयज सगळे तुमी कितले कडेन प्रोटेस्ट चलतात. आयज हांगाच प्रोटेस्ट जाल्ले हांगा सावन तांकां कितें अरेस्ट केलां म्हण आयकलां. सो आमकां फ्रिडम जाय जे आमचे फ्रिडम फायटर जायते जाणांनी जावं मुस्लीम क्रिस्तांव हिंदून आपलो जीव दिल्लो आहा. आपले भुरग्यांक सॅक्रिफायस केल्ले मांय पायक सॅक्रिफायस केल्ले कित्याक गोंयकार फुडली पिळगी येता तांकां एक फ्रिडम बरो फ्रिडम मेळपाक जाय आनी गोंय गोंयकारां पासून उरपाक जाय म्हणून. सो आयज हें फ्रिडम आमकां जाय फक्त आमकां गोंय गोंयकारां पासत जाय. आनी आयज म्हाका दिसता एक आनी एक रेव्होल्युशन आमी स्टार्ट करपाक गोंयकारां पासत. सो आयज आमी रोखटे जे गोंय जिंकतात तांचें तें बंद जावपाक हें फ्रिडम आमी एक रेव्होल्युशन स्टार्ट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.